पणजे सांतिनेज शीतल हॉटेल आशिल्ली ती बेकायदेशीर इमारत मातये भरवण केली। स्मार्ट सिटी तशेंच येरादारी खातीर आडखळ आशिल्ल्या ह्या इमारतीची गोमंतक टीव्हीन कितलेशेच फावट बातमी उजवाडाक हाडिल्ली। निमणे उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान ही इमारत मातये भरवण केली। पणजे सांतिनेज शीतल हॉटेल आशिल्ली ती बेकायदेशीर इमारत मातये भरवण केली। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेंतली व्हड व्हड झाडां मारप तशेंच रस्ते रुंद करपा खातीर मदीं येवपी सांतिनेजचे कांय खुरीस लेगीत हालयल्ले। मात शीतल हॉटेल आशिल्ली ही इमारत स्मार्ट सिटीच्या कामाक आडमेळ आसतनाय हाचेर कारवाय कित्याक जायना हाच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा काय अशी बातमी सगळ्यांत आदी गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान लेगीत ह्या इमारती वयल्यान प्रश्न उपस्थित केल्ले। येरादारी खातीर आडखळ आसतना लेगीत ह्या इमारतीक कोण हात घालपाक सोदिनाशिल्लो। निमणे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान ही इमारत मातये भरवण केली। सध्या आमी आसा ती म्हटल्यार सांतिनेज जे शीतल हॉटेल आशिल्लें थंयसर आसा आनी आतां जर पळयलें जाल्यार तें शीतल हॉटेल आमकां हांगासर दिश्टी पडना। कारण म्हटल्यार फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हांगासर दोन इल्लीगल स्ट्रक्चर आमकां हांगासर दिश्टी पडटालीं ती आतां खंय तरी डॅमोलिश केलेली आसा। कारण म्हटल्यार फाटले कितलेशे वर्सांच जालीं हांगासर ही इल्लीगल स्ट्रक्चर जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटाली। आतां खंय तरी ही जी इल्लीगल स्ट्रक्चर जी आसा ती डॅमोलिश जाल्लेली आसा आनी आतां हांगासर एक सर्कल येवपाचो आसा। स्मार्ट सिटी अंतर्गत जंक्शन म्हणटात तें येवपाचें आसा आनी जर आतां आमी पळयली जाल्यार ही इल्लीगल दोनूय स्ट्रक्चर म्हणल्यार एक स्ट्रक्चर जें आशिल्लें तें तांच्यांनी पयलीं मोडलें आनी दुसरें म्हटल्यार शीतल जें हॉटेल आशिल्लें तें सुद्दां खंय तरी तांच्यांनी आतां मोडिल्लें आमकां दिश्टी पडटा। कारण म्हटल्यार ती इल्लीगल आशिल्ल्या कारणान हांगासर ही स्ट्रक्चर जी आसा ती डॅमोलिश केल्लेली आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी आतां स्मार्ट सिटी अंतर्गत हांगासर जंक्शन एक येवपाचें आसा आनी हे जे रस्ते आतां आमी पळयतात की स्मार्ट सिटी अंतर्गत जातात तेच प्रमाणे आतां हांगासर एक सर्कल येवन जंक्शन जावपाचें आसा। हांगासर गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।